Just imagine. पहिली राजा महाराजांच्या टायमार बायला अशी पिंगा घालताली पिंगा. आईची बायला दंगा घालतात. दंगा ग बाई दंगा ग बाई दंगा ग बाई दंगा. Nothing wrong in it. Everybody is right. Everybody is right to unwind in its own way. Maybe it boys or girls अशी कित्याक बियर पिता, विस्की पिता, सोडा पिता, सॉफ्ट ड्रिंक पिता. आपले मजेक पितात ते, आपले मजेक पिवपाचे. दुसऱ्यांची धजा उडोवपाक केन्ना पिवचे न्हू. पाळी घाणवट वाळपय हांगा एकलो लायन ऑपरेटर आहा खंय, तो खंय उदक सोडपाक बियर मागता. मूत दिवपाचें तेका. गिव बियर टेक वॉटर अशें म्हणटा खंय तो. पाणी लावून सांगून गेलो तो म्हणलो काशीनाथ काय बियर दी एक बियर दी पाणी सोडटा. हो बियर दिवंक ना ताका न्हू पाणी सोडूंक ना. कितें फकाणां जाल्लें आई तुमकां सांगता. दुसऱ्या फावट जर कोण असल्या तरेचे डिमांड बी करता न्हू पयलीं तेच्या कांसुलार दिया धरून. आमच्या गोंयांत सद्या कशें जालां, सरकार मे म्हयनो येयलो काय उदकाची टेन्शनां काडटा. आसा ते रिसोर्सीस सांबाळप ना. मे 15-20 जाले का आरे देवा. गोंयांतल्यो आसा त्यो बांयो सगळ्यो सारक्यो करीत जाल्यार तुमकां सांगता आमकां तिळारी धरणाची सुद्दां गरज ना. हे अशें सुदीन ढवळीकर म्हणटालो म्हणून म्हाका एकटो सांगतालो. हांव अशें म्हणिना. ह्या दिसांनी उदक इतलें इम्पॉर्टंट यू नो. इवन चर्चिल आलेमांव मेक्स इट अ पॉयंट टू ड्रिंक 15 liters ऑफ वॉटर एवरी डे. ऑफकोर्स विदाउट विस्की. एक ग्लास ऐक मुगे ऐक. अनिल कपूर drinks same quantity of water same time every day for last 30 years. त्या खातीर तो इतलो यंग दिसता. चर्चिल टेल वन थिंग. हू लुक्स लायक अनिल कपूर? विजय सरदेसाई. Vijay Sardesai looks as young as Anil Kapoor, no? What is the reason? Reason must be jhagas. But you tell me the reason of your healthy life. What is your diet, Churchill? Don't give ढेकर in slow motion, Churchill. जिम मारता पळय तेणे सप्लिमेंट्स बी घेतल्या वायट हा कितें? कांयच वायट ना. How much supplement? 1 scoop, 2 scoop, 3 scoop? Yeah, enough before workout? सुबेज घे नाही. Oh, means 1 scoop. Churchill, any other exercise you do like yoga, meditation, walking? See, आपले कोणाक सांगपाक नाका. दुसऱ्यांचे ढवळे जाय तुका म्हणना अशें दुसऱ्यांचे सांगता तुका. चार्चिल टुडेज यूथ डजंट रिस्पेक्ट एनीबडी. तो जंक फूड चड खाता आनी कॉलेजीक बंक मारून ड्रग्स मागता. एडल्ट जावच्या पयलीं मोटरसायकली चलयता आनी मोगान फेल जाल म्हणटकूच सुसायड करता. अशेंच जर चलत उरलें जाल्यार कितें जातलें फुडारान? आनी गोंया म्हणटा उरना. गोंया खबर. So true. Churchill, what do you support? 6 packs or family pack? Okay, I understood. You support family pack. Just imagine. सध्या IPL चालू असा. So we see lightning not only in the sky but behind the stumps too. Oh, there's the slog swipe. You see the Wales. There you go, light up in the side. Beautiful. IPL क्रेज आणि बाहुबली क्रेज दोन्ही सायमल्टेनियसली गोंयकारांच्या शिराशिरांनी सध्या धांवता.
बाहुबली पिक्चरान अमरेंद्र बाहुबलीन जी उतरां दिल्या पळय हे क्या है मृत्यू अरे हेल्मेट घालीन आसतना भोंवप म्हणजे मृत्यू ती उतरां दिल्या पळय अमरेंद्र बाहुबलीन सोंसपा न्हू रे बाबा भावशी जीएमसीचो कचरो काडपाक जेन्ना सरकारी सेना भयभीत जाली तेन्ना विश्वजीत राणेन कसली उतरां दिवची म्हणजे क्या है मृत्यू रे जय माहिष्मती. कौन है वो कांग्रेस से वो आया भाई उसे लाया मिनिस्टर बनाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं जीएमसी तेरी तरफ विश्वजीत आए कचरा किसने बनाया. सर ये पिछले 5 साल का कचरा है. जीएमसी की धरती पर पहली बार इतना कचरा, इतना कम समय, कम मैन पावर, एग्जॉस्टिंग फंड्स और खतरनाक हेल्थ मिनिस्टर. मृत्यु ही तो है ये. क्या है मृत्यु? आत्मबल से डबल है ये कचरा, ये समझना है मृत्यु. पाइप प्लास्टिक कहाँ डम करेंगे ये टेंशन निकालना, ये समझना है मृत्यु. पड़ोसी का छोड़ के अपना आंगन गंदा करना, ये समझना है मृत्यु. लोकसभा में मोदी हर बार राहुल गांधी का करता है, वो है कचरा. मशीन और मनुष्य बल से ज्यादा गार्बेज का ज्यादा है दलदल, ये सोचना है मृत्यु. काढलेलो कचरो परत कहा फॉन्ड मार के लिपाएंगे, ये सोचना है मृत्यु. सालीगांव सोनसोड़ो कचरा कैसे भेजेंगे, ये सोचना है मृत्यु. लगान फिल्म में बॉलिंग डाल के 3 विकेट निकालता है, वो है कचरा. उस घानेरड्या कचरे को शेजारच्या कॉन्स्टिट्यूएंसी डंप करने जा रहा हूं मैं. बोलो कौन है मेरे साथ? सोनसोड़ो को भरने जा रहा हूं मैं. कौन आएगा मेरे साथ? मैं जय जेसीबी. जय जीएमसी. जय महेशमती. जस्ट इमॅजिन. लास्टाक ज्या गजालीचो भंय आसलो ती गजाल जालीच. पणजी MLA सिद्धार्थ कुंकळकरान रेजिग्नेशन दिलेंच. ही सिद्धार्थाची रेजिग्नेशन कॉपी. पण ह्या रेजिग्नेशन लेटराची कॉपी ड्राफ्ट कोणे केल्ली खबर हा? इतले बरे सुंदर सुवादचे हँडरायटिंग आणि इतली बरी इंग्लिश आणि कोणाची असू शकता असं कसं? परिकर भाई आणि कोण? वी हॅव द एव्हिडन्स. आम्ही बेश्टे उलयना ना केन्ना. I hereby tender my resignation of my seat with the effect from 10th May 2017 afternoon. पुरो इतले चढ बरोवया नाका नाल्यार दुबाव लागतलो की हांवें बरयला म्हणून. मुख्यमंत्री दिखते सीरियस हैं पर हैं बड़े मजाकिया. परिकर जी इज ऑलवेज इन पिकनिक मूड. वी हैव द एविडेंस बाबा. ते आयदनां हाडले, चिकन हाडले, कुकिंग करून ना, ते कुकिंग करपाक पयशे दिवचे पडटले. मिस्टर परिकर, इज युअर गव्हर्नमेंट सेफ? Pardon? I said, is your government safe? Absolutely. 10% was earlier margin. Now what is the margin these days? It is 8% margin. भाई रेरा ते रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट कोणाक फायद्याचो? तो विषय घेना हांव पणजेचेर उलयतां. इट्स अ फनी. जी चर्चा आम्ही 2 महिने पयलीं करताले पळय तीच चर्चा आयज आम्ही परत करतात. पणजी इलेक्शन. व्हॉट अबाउट बाबूश मोन्सेरात दिस टाइम? Just imagine and ask person sitting behind you, gentleman sitting behind you. आखिर हमरे प्रोग्राम का नाम आपकी जबान पे आ ही गया है.
Are you pressurizing Digambar Kamath in mining case so that he resigns from Congress and joins BJP? सामको वाजवून बी असं मागा नाका काँग्रेस, हांव चल्लो BJP आणि ते केस नाका अशें मी. तूं बरी नवीन नवीन स्पेक्युलेशन करपाचो प्रयत्न तुजो बरो आसा. स्पेक्युलेशन्स न्ही, जशें दिसलें तशें सांगलें. See, there is a heavy demand from SIT that Digambar be arrested in mining case. इट इज नॉट माय डिमांड. आमी तुजो डिमांड म्हणल्यार बेश्टो आपल्याचेर येता. तुवें फतवो काडला की खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसरान बीन MLAच्या घरा कडेन वचपाचें ना, तेंगेर च्या घेवपाची ना, तेच्या खबरीक बी वचपाचें ना. म्हणजे एक बार कमिटमेंट किया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. एंड दॅट्स इट. एक ब्रेक घेऊया आता आणि मेळूया ब्रेक के बाद. जस्ट इमॅजिन. प्रेसीचे धोरण अजून स्पष्ट जायना की ते BJP सरकार उडोवन आपले सरकार स्थापन करतले काय ना. सरकाराचें काय सारकें कळना सध्या की खरेंच सगळे वांगडाच आसा काय बेश्टे दाखोवपाक. पण रवी नायकाचें धोरण कितें तें सामकें स्पश्ट आहा. तेणी एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात दाखयल्या की तेचें धोरण सरकाराक धारेर धरप, प्रश्न विचारून नमो हरम करप आणि पणजेचे विचारल्यार मडगांवचें सांगप, वास्कोचे विचारल्यार तेका काणकोणा भोंवडप. माननीय मंत्री सुदीन ढवळेकर इन्स्ट्रक्शन दिता ऑफिसरांक MLAच्या घरा कडेन MLAच्या ऑफिसांत वचपाक जायना म्हणून. हांव CMA कडेन तो विषय आता ना, पण प्रत्येक वेळा विषय ना, एक दिसाची असेंब्ली आणि आम्ही मांडप कोणा कडेन, आम्ही कोणा कडेन मांडप. माननीय हो सभासद सांगता इन्स्ट्रक्शन दिता घरा कडेन वचपाक जायना, आमदारांच्या ऑफिसांत वचपाक जायना. खंयचे कायद्यान? माननीय सभासद I am asking माननीय सभासद रवी नाईक instruction. CMS given. माननीय सभासद हुकुमशाही झाली. हुकुमशाही माननीय सभासद न तू एक खंयच्या आमदाराचे फाटलें उदाहरण दिता आणि उदाहरण दिता आणि तू म्हणटा माननीय सभासद रवी नाईक येस. मुख्यमंत्र्यांनी ऑलरेडी सांगले की त्यांच्यानी इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी इश्यू केले. इन्स्ट्रक्शन कितें? ऑलरेडी त्यांच्यानी इन्स्ट्रक्शन इश्यू केले. कलेक्टर ऑफिसाक आणि खंय कितले आसात, आम्ही कितले दीस घेऊ शकता? का कितें जाय तें हांव नकळो. म्हाका जाय हुकुमशाही करता. आमदाराची ऑफिसां जी आसता माननीय सभासद मिटींग अरे लुईस, इतिहास सांग. आफ्टर लिबरेशन म्हाका आफ्टर हे स्वतंत्र जातरी हे पयले फावट तूं हुकुमशाही करता. हो फक्त रवीचो ट्रेलर आणि तो ट्रेलरूच उरतलो आसता. जस्ट इमॅजिन. आमी पयलीं ल्हान आसतना न्हू अशे आउटिंग्स, फार्म्स, पिकनिक्स अशे कांय खंय आमचे आउट ऑफ गोवा, आउट ऑफ स्टेशन समर वॅकेशन केलेंच ना. आमचे समर वॅकेशन म्हटल्यार फक्त खेळ खेळ आणि खेळ, दीसभर खेळ. आणि समर वॅकेशनान आमी सकाळीं उठले काय ब्रश केलो, ब्रेकफास्ट केलो काय खेळपाक भायर सुटले. दनपार मेळून खेळत राव, काळो कुळकुळीत जावन म्हणजे सामको असो खापुल्लो जावन येवप. घामण आई म्हणटली खंय खापुल्लो जावन येयला आमकां डोमारी असो. आणि मागीर दनपारचो घरा येताले. बापूय लंच ब्रेक करून परत कामाक गेलो, ह्या फाटल्या दारासून आमी खेळपाक शूट. मागीर सांज मेरेन खेळत रावपाचें. आणि आमचे तेन्ना खेळ कसले जाणा, हे पळय, हे आमी हे खेळ आमचे तेन्ना आमचे गांवठी खेळ, ते गांवठी खेळ रे. कितें सांग, आयज उडास येता खूब. टायर रेसिंग हो माझा सामको आवडतो खेळ आसला. टायर रेसिंग मजा येताली. एक बारीकशी तोणी आणि टायर. एकदा तर टायर घेऊन हांव आणि म्हाजो फ्रेंड असे खेळत खेळत पत्रादेवी पावले मरे. असं हे मातशें चडूच जालें न्हू. पण खरेंच भुरग्यांनो, समर वॅकेशन म्हणटा पळय ते इंडोर न्ही, आउटडोर एन्जॉय करपाचें. इंडोरान कितें आहा? जस्ट इमॅजिन. पार्सेकरजी खूब दिसांनी जस्ट इमॅजिन बी पळयता न्ही. आता कितले दीस तुम्ही हे चलयतले? यू हॅव टू स्टॉप इट. कितले दीस चलयतले म्हणजे नित्य 16 एपिसोड जाल्या थंय आसा. आता सुद्दां तुमी कितें उलयता पळय ते रिकॉर्डिंग जस्ट इमॅजिनान एक दीस यूज जातलेच एक दीस. त्यामुळे दे आर अलाउड टू रेकॉर्ड इट. म्हाका एक सांग, तुमी धाकटे आसतना समर वॅकेशन कशें घालयताले?
ओके याद जायना सोडून दी. भुरग्यांक न्हू समर वॅकेशन्स, गरमेच्यो सुटयो मामाच्या घरा घालोवपाक बरें दिसता, मजा येता. तुमचें मामालें घर खंय सर? तुमची कितें दशा जाल्या, स्थिती जाल्या, याद जायना तुमकां? आनी स्थिती आनी दशा आमची जाल्या म्हणटा. वा पार्सेकरची, वा वा वा. पण कितें सांगा, आतांचे जनरेशन फक्त इंडोर गेम खेळटात, आउटडोर गेमी नाका तांकां. प्रत्येका कडेन मोबायल आसतात न्ही. सारके भुरगे फक्त मोबायलार रात दीस अशेच. हे योग्य न्हय. तुमी एक कशें आसा, तुमी नोकरी करतात एका वटेन आनी दुसरे वटेन तुमच्या नशिबान तुमकां अशें काम मेळ्ळें जितूनसून पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प येयला, पुण्यय तुमकां मेळटा. मातशें बसोवन घे तेका. डोनाल्ड ट्रम्पाक बसोवन दवर म्हणटा तूं? शी, बाहुबली मरे आमगो. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, GSTचेर स्पेशल असेंब्ली सेशन घेतलेलें तेन्ना रोड एक्सिडेंटाचो विशय आमच्या विधानसभेन सुद्दां चर्चेक आयलो. सो ते अशें न्हू की म्हाकाच पडला कित्याक, हो कित्याक करता, तुका कोणें दिला ते ऑब्र, अशें न्ही. सगळे आतां चित्तान सगळे आमचे अलर्ट जाल्लेले आहा. रोड एक्सिडेंट कशेंच कमी जायनात सद्या. आमच्या रस्त्यांक रक्ताची चटक लागल्या काय आमी रस्तो भरकडल्या, विचार करपाचो वेळ येयला आतां. आतां फाटल्या दिसांनी इतले जाण फेटल एक्सिडेंटांनी सोंपले, तरी आमी तितूनसून कितें शिकतले, बोध घेतले ना. आमी सुदरोंक नाका. शी, आमी सुदरपाचें ना. आनी कोणाक सिरियसली बरें केन्ना सांगपाचें ना, कित्याक ते मागीर पिशाण काडटात. आतां जरी जे तुमकां हांव दाखयतलो ते कॉमेडी फॉर्मेटान आसा, तितूनसून आमी कितें तरी मातशें बोध घेवया, मॅसेज घेवया. ट्रॅफीक सेन्स, रोड सेन्स, आमी कितें करता कळ्ळें तुमकां? तुमकां बोर करपाचो हेतू ना म्हाजो, पण आसत खेळत समजून घेवया की आमी कितें करता, खंय चुकता आनी कितें चुकता. वो आमचो ब्रँडन साहेब. ही नोज टुडे इज अ व्हेरी टफ डे. देर विल बी लॉट ऑफ ट्रॅफिक व्हायोलेटर्स. तुमी कांय भियो नाकात. तुमकां भरपूर गिरायक मेळपाचें आसा. तुमची चलनांची बुकां सोंपतली न्हू ट्रॅफीक रुल्स व्हायोलेशनां करप्यांचो आंकडो. आनी हो विदावट हेल्मेट धरलो. You are running away from your life, sir, not from the police. अरे वा, स्कूटरीक सुद्धा रिव्हर्स गियर असता, आयज कळ्ळें. भाई, सदांच हेल्मेट घाल, तर पलटी मार. म्हणजे वतालो पळय आतां थंय वचूंक मेळचें ना तेका. काम तेजें कॅन्सल आयज. कित्याक? हेल्मेट घालूंक ना. फुडें RTO आसा. येयल्ल्या वाटेन परत वयचो पडलो. कसलो कट मारलो न्ही पुलिसांक. सगळ्यान डेंजरस स्टंट. पळय कशी कूस मारता. जनाची आनी मनाची ना जाल्यार शाण्या जिवाची तरी पर्वा कर. और ये कुस मारने की नाकाम कोशिश. कहाँ तक छुपोगे. तुमची सावळी आमचेर सदांच अशी आसुनी आनी RTO कडच्यान आमकां तुमी सदांच अशें वाचोवचें. अशें 2 व्हिलर ट्रकाक बी म्हणिना मू. ह्या सगळ्यांचे आतां थोडे पयशे उरचे नासले हातीन, सेवींग बी करून. फक्त हेल्मेट घालूंक ना तालाव भरचो पडलो ना आतां. बाय, हेल्मेट सेफ्टी खातीर वापरप आसता, पुलिसा खातीर न्हू. प्लीज हेल्मेट घालात, अशें करूं नाका. ते तुवें आतां जॅकेट बिकेट सामके यो नायकी बीन सामके घातले मरे. शाण्या हेल्मेट तरी घालपाचें न्हू. हेल्मेट बाबा सेफ्टीक आपल्या. हे अंबानी पेक्षा चड बिजी मनीस ना. खरें मल्टीटास्किंग म्हणटा तेका. हे मोटरसायकल चलयतना बी मोबायलार उलयता, टॅब घेवन खेळटा, गेमी खेळटा. खूब बिजी मनीस. आनी एकलो मेळ्ळो आमकां. भाई कितें? हेल्मेट तुजी सेफ्टी मरे. कारणा शिवाय पडलो मरे तालाव. थोडे आडोस घेवन वतात ट्रॅफीक पुलिसांक चुकोवपा खातीर. हांगासर हे दोग चार. आणि यहाँ तो पूरी की पूरी माहिष्मती की सेना पलटी मारने को तैयार है. ट्रॅफिक पुलिस तांकां पळयता,
ते ट्रॅफिक पुलिसाक पळयता, ते एका पळयता ते तेका पळयता, हो पळयता पळयता तेका पळयता, कांयच करूंक मेळना. हेल्मेट घातलेले जाल्यार बरे वर्रात वचोंक मेळचे नासले. बाबा सवका वचाय. चल तू बाई चल चल. हेल्मेट ना आनी हासता न्ही आमकां, पळय तेका फाटयांनी वळोन पळयता. आमी कितें एक्सपेक्ट करता, सगळे कडेन ट्रॅफिक सिस्टम अशी आसची, आनी आमकां मेळटा कितें? एक्सिडेंट. रेट ऑफ नॉन हेल्मेट वेअरर्स इज 20% पर 30 सेकंड्स. म्हणजे 30 सेकंदान तुका 20 जाण ट्रॅफिक व्हायोलेटर्स मेळटले, जे समजतात पळय की रातचे ट्रॅफिक पुलीस बीन आसता म्हणून. हे घे. तालाव दिवन दिवन हात दुखले, पण लोक सुधराना. चलना बरोवन बरोवन पुलिसाचे हात सुद्धा 2.5 किलोचे हात झाले मरे. 3-3 हजार चलना दिसाक बरो म्हटल्यार कितें फकाणा? कोणाक आपल्या जिवाचे पडलेले ना, सगळेकडे हाडबडीत. मागीर आमकां मुर्खान काडटात, कित्याक आमी बरें सांगता न्हू. चल आयसून हांव कांयच सांगिना. हांवें कितें सांगपाचें आसा तें तुमकां हासत खेळत सांगलां. कोणाची फकाणां मारपाचो म्हजो हेतू ना. म्हजो मेसेज प्रामाणीक आसा. आतां जेंकां दाखयला पळय तेंच्यांनी तशें हें फुडें करचें न्हू. आनी जेंच्यांनी आतां पयल्या व्ह्युअर्स सुद्दां तुमी जे पळयता, तुमी तशें करूं नाका, हांवूय करचो ना. प्रयत्न करया की आमी सारको ट्रॅफिक रूल फॉलो करया, कळ्ळें? आनी जे हांवें सांगपाचें तें सांगलां. जें हांव सांगूंक शकलो ना ऑर विसरलो ऑर म्हाका सांगपाक जमना तें हे पळय आमकां CM पर्रीकर सांगता. प्लीज लिसन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लीज लिसन केअरफुली वॉट CM इज एडवायझींग ऑन ट्रॅफिक रूल्स एंड सिवीक सेन्स. असेंब्लीन सांगलें हाणें, पण खरेंच सामकें इम्पॉर्टंट आसा. लोकां भितर हे एक अलर्टनेस करप की जातूंतल्यान भुरग्यां कडेन मोटरसायकली दिवप ना, किंवा भुरग्यां कडेन दिता आसतना ती दामली की एकदम 150 झुम्म करून वता ती मोटरसायकल दिवंक जायना. भुरग्यांक मोटरसायकल सारकी चलोवपाचें म्हत्व शिकोवंक जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हणजे फर्स्ट टायम म्हाका एक अशें लक्षांत आयलां की गोंयांत मरणाऱ्या भितर बरेच जाण हे स्वताच्या चुकीन जे पळय एक्सिडेंटान मरता तशी केसी खूब आहा. 1/3 केसी ऑलमोस्ट तश्यो आहा. 316 एक्सिडेंट जाले, 336 जाण मेल्या गेल्या वर्साक. पण हे 336 जे गेले तातले भितरले 96 केसी ह्यो स्वता अपघात तांचो घडला. म्हणजे कोणे व्हरून हाजेर इलेक्ट्रीक खांब्याचेर मारल्या, कोणे व्हरून झाडाचेर मारल्या, कोणे व्हरून डिवायडराचेर मारल्या, कोण स्लीप जावन पडला आनी मेला. 3 कारणां. हेल्मेट घालिनात. म्हणजे हांव हॉस्पिटलांत चॅकअपाक गेल्लो तेन्ना थंय एका पेशंटाक हाडलो. दोतोर म्हणलो ताका ICUन व्हरता. आनी म्हणलें कित्याक? तो म्हणलो ही 4थी खेप पडून तकली फुटली आनी अनकॉन्शियस आहा. 3दां वाचलो तकली फुटली तरी हेल्मेट घालना. हेल्मेट घालप. आनी हांव आतांच सांगता, फुडल्या 15 दिसां भितर म्हाका खबर आहा पुलिसूय हें करता म्हणून पुलिशीक आतां ट्रेनींग दिवपाचें चालू केलां की कायदो पुलीस तोडीत धरतू जाल्यार त्या पुलिसीक हांवें सांगलां गरज पडल्यार डिसमीस सुद्दां केल्या जाता. म्हाका पुलीस कायदो तोडूंक शकना. हांव अजुनूय रातचो 10 वरांचेर म्हाका लोक थोडे जाण कितें हो असो 10 जाली की हांव मायक हातांतलो काडून सायडीक दवरता. हांव मायकाचेर उलोवचो म्हणटा. कारण मुख्यमंत्रीच जर तूं किंवा एखादो सिनियर पॉलिटिशियन कायदो तोडूंक लागलो, नो एंट्रीन कोणूय घुसतात. कितें हें चल्लां? ह्या सगळ्या विरुद्ध आमी अत्यंत आनी पुलीस जर तूं कायदो मोडीत जाल्यार अत्यंत कठीण कारवाई जातली. हें हांव त्याच बरोबर सांगूंक सोदतां. पण ताजे बरोबर थोडेशें रियलिटी सांगता. आमी रस्ते रुंद करपाक वतात कारण ट्रॅफिक गोंयचो वाडला. 5 वर्सां पयलीं गोंयचो ट्रॅफिक आशिल्लो 7-7.5 लाख व्हेकल. आयज 14 लाखां 13.5 लाख 14 लाखाचेर पावले. नॅशनल हायवेचेर सुद्दां हांवें पळयलां लोक थोडे शॉर्टकट मारपाक ती रॉंग सायडीक येतात. द रियलिटी इज द एक्सिडेंट about 300 accident, 320, 330 death is last 7 years constant here. We need to bring it down to maybe 200 at the most in next 2-3 years. Why 200? CM सर, आमी तो आंकडो 0चेर हाडपाचो यत्न करयाच. आमकां आनी एक्सिडेंटल डेथ नाका. आमचे तरणाटे भुरगे मरता रस्त्यार ते आमकां आनी नाका. हांव तुमकां सांगता CM सर, आमी लोक सुद्दां आमी प्रयत्न करता, आमी करया की रुल्स फॉलो करपाचे. पण देर इज रियली अ नीड फॉर पॉलिटिकल वील टू ब्रिंग डावन एक्सिडेंटल डेथ्स. If you have that will, if your government has that will, then all are with you, guaranteed. पण एक अपील हा CM, आमच्या रस्त्यांचे रमलर्स आसात. काय कडे म्हणजे खूप कडे
असे रस्ते हा की काय कळना, रमलर्स काय रस्ते ते इतले खराब रस्ते, नो एंट्री नो पार्किंग, वन वे, हाचे सायनबोर्ड सारखे ठळक दिसता, खूप कडेन आसता, ते आसपाक जाय. स्पीड लिमिट सायन हो आसप गरजेचो सगळे कडेन. बरो पडटा थोडे जे ट्रॅफिक रूल्स खरेंच फॉलो करूंक सोदता पळय तांकां बरो पडटा तो. ट्रॅफिक पुलिसांची संख्या आनीक वाडोवपाची गरज आसा. ड्युटीचो ताण येता, मागीर ते स्ट्रेस्ड आउट जाता, सारकी इक्वली ड्युटी डिस्ट्रिब्युशन आनी सगळे कडेन आसूंक जाय. आनी बेगीन ते इक्विपमेंट्स घेया तुमी, हाडा आतां ते जे रॅश आनी अनरिस्पॉन्सिबल रायडर्सांक कॅच करतले पळय तसले ते इक्विपमेंट्स हाडा. बाकी आमी तुमच्या बरोबर आसा. लेट्स प्लेज ट्रॅफिक रूल्स फर्स्ट, नो मोर एक्सिडेंटल डेथ्स हेच्या फुडें. मित्रांनो, तुमकां सांगपाचो प्रयत्न केला हांवें, तुमच्या आतां तुमचेर आसा सगळें, तुमी आयकतले काय आयकचेना. नॉर्मली जोगराचे कोण आयकत ना, पण तरी हांव सांगपाचो प्रयत्न करता. आनी तुमकां जर कितें फीडबॅक दिवंक जाय जाल्यार प्लीज तुमी म्हाका मेल करा. आनी ह्याच बरोबर आयचो एपिसोड आमी हांगाच सोंपया. परत फुडल्या विकान एक नवो एपिसोड घेवन येता हांव. तो मेरेन तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. हांसत खेळत रावा, बरे भशेन रावा. बाय. Just imagine